मोग तुझो कितलो आशेलो तितलो लाबूक ना म्हाका परतून हांव जल्मून येतलें मोगा म्हणा पळोवन तुका मोग तुझो कितलो आशेलो तितलोय लाबूंक ना म्हाका परतून हांव जल्मोन येतलो मोगा म्हणा पळोवन तुका. Claudia, after successfully screened at 56th International Film Festival of India as a world premiere, now releasing on 19 December 2025 all over Goa. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. आमच्या गोंयच्या फिल्म रसिकां खातीर एक नवे चित्रपट कोंकणी येवपाचे आसा जाचें नांव आसा क्लाउडिया. आनी ह्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक, लेखक तशेंच निर्माता राजेंद्र तालक आमच्या बरोबर आसा स्टुडियोत गोमंतकाच्या. त्याच बरोबर ह्या चित्रपटात ज्यांच्यांनी गायन केलां ते सिंगर म्हटल्यार मुकेश घाटवल आनी सोनिया शिरसाट ही लेगीत आमच्या स्टुडियोन उपस्थित आसा. तांच्या कडल्यान आमी आयकून घेतली की ह्या चित्रपटा बद्दल तेंची म्हायती किंवा तांचो अणभव कसो तो. सगळ्यात पयलीं तुमकां खूब खूब येवकार सर आमच्या स्टुडियोत आनी तुमच्या ह्या चित्रपटाक खूब खूब शुभेच्छा. राजन तलक म्हटले काय ते गोंयच्या चित्रपट सृश्टींतले एक नामनेचे अशे दिग्दर्शक आसात, ताका सगळे जाण वळखतात. हे तेंचे 8वें सुमार पिक्चर आसा आतां. तांच्यांनी पयलीं जे एक कोंकणी चित्रपट केले ताचें नांव आलिशा 35th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इफ्फीत आनी तेन्नाच तांकां राष्ट्रीय पुरस्कार ह्या चित्रपटा खातीर फावो जालो. आतां ते क्लाउडिया हे एक नवें पिक्चर घेवन आयिल्लें आसा. हे पिक्चर कशें कितें आसा, स्टोरी कितें, अणभव कितें ते तेंच्या कडल्यान आयकून घेवया. थोडक्यात सर आमकां ह्या चित्रपटा विशीं जर रसिकांक म्हायती मेळ्ळी जाल्यार कळटलें हे पिक्चर कितें आसा तें. हो पिक्चर मातसो वेगळो आसा. म्हणजे हांवें ते अजून पर्यंत केला. हाजो जवळचो पिक्चर असो म्हणटा तो अंतर्नाद केल्लो म्युजीक. तो क्लासिकल सिंगिंगाचेर आशिल्लो. ताचेर सिंगींग हें मूळ हें आशिल्लें. हातून कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगींग आनी कॅरेक्टर अशे दोन आसा. म्हणजे स्टोरींतल्यान तुमी म्युजीक वेगळें करपाक शकपाना आनी कॅरेक्टरूय वेगळो करपाक शकना. कित्याक इट्स अ स्टोरी अबावट अ म्युजिशियन. जर म्युजिशियन जेन्ना ताच्या लायफान म्युजीक प्लेस अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. म्हणजे अशें जाल्ल्यार जाता की फॅमिली परस म्युजीक वयर सगळ्यां, त्या शिवाय तो जगपाक शकना. वेन समथींग हॅपन्स यू कॅनॉट कंटिन्यू हीज म्युजीक, जे पॅशन आसा तें, तेन्ना ताजे कडेन प्रॉब्लेम कशे येतात आनी हाव द फॅमिली हू इज ऑल्सो ऑल कनेक्टेड वीथ म्युजीक एंड द फ्रेंड्स ऑल्सो सपोर्ट्स हिम इन हीज जर्नी. दीस इज द म्युजीक. सो प्रत्येक म्हणजे तुमकां ह्या हातून हांव तें सांगपाक वता की एक्सपेरिमेंटींग सिनेमा इज माय पॅशन. अगेन आय ऑलवेज ट्राय टू एक्सपेरिमेंट ऑन सिनेमा. नॉर्मल सिनेमा सगळे करतात, बट सम थॉट प्रोसेस कितें जाता, तुमी फ्रेश उरतात. स्वता लोक जालेत पूण स्वताक तुमी फ्रेश दवरतात आनी स्वताक कितें कितें शिकत वतात. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हांव सदांच म्युजिशियनचे आयकता. मागीर तुमी आतां सोनिया म्हणात, मुकेश म्हणात, हांची पदां आयकत आयकत आमी व्हडले जाल्यात, कळ्ळें. सो इट्स नॉट अ न्यू थिंग. बट तुम्ही म्हणटा तुम्ही एक्सपेरिमेंट करतात, त्यांच्या सुद्धा गाण्यातल्यान एक एक्सपेरिमेंट कसो आमकां दिसत आसता. हय, डेफिनेटली. सी एक्चुअली म्हजे फिल्मांतले तुमी कॅरेक्टर पळयतकीर म्हणटाले अरे सोनियाच म्हणटा. एक्चुअली दॅट इन्स्पायर. सोनिया अशें म्हणटा, अशें कर जाल्यार कशें जातलें कितें. बट आय चेंज दॅट टू अ म्युजीक प्लेयर. एक कोण सिनियर मोस्ट हू इज फ्रॉम द एक ओल्डर ट्रेडिशनांतल्यान आयिल्लो, त्या काळांतलो. म्हणजे दॅट्स वाय द म्युजीक इज ऑल्सो फ्रॉम 60s and 70s विच इज रिक्रिएटेड नाव. ओके. विदाउट डिस्टर्बिंग द लिरिक्स, विदाउट डिस्टर्बिंग द टोन ऑफ द टोटल एंटायर. जर तूं पदां आयकत जाल्यार ती तुमकां पयलींची यादीन व्हरतले. प्लस द सेकंड पॉयंट वॉज ब्रिंगींग दीस ओल्ड म्युजीक इन द सेम फॉर्मॅट टू यंगर जनरेशन. एंड आय थिंक आय हॅव सक्सिडेड इन दॅट बिकॉज आमी कॉन्टेस्ट दवरिल्लो पळय, आज लास्ट डे ताची, ते पद म्हणून रेकॉर्ड करपाचें. एंड आय हॅव सीन 60% to 70% are younger generation singing Claudia. So that's the thing why I made this cinema. Old songs, because म्हाका अजुनूय ती पदां जर लायली
जाल्यार रियली इट्स मायंड ब्लोईंग. तुका आयकन दिसता कितलेय खेपे आयकय तूं ते वाज येवपाना. सो दॅट मेड मी टू डू दीस क्लाउडिया विथ द कंपोजिशन टेलिंग अ स्टोरी थ्रू म्युझिक. म्हणजे आता एक आमकां तुमची स्टोरी लायन कळ्ळी की एका व्यक्तीचे म्युझिका खातीर समर्पण हाचेर हो तुमचो चित्रपट आधारीत आसा. आणि जशें की हितून म्हटलें तुमी अशोक पत्कीची तांच्यांनी कंपोज केली ती रिक्रिएट फक्त केलेली एकूच आसा. तांकां सांगलें की डिस्टर्ब करनासतना ओके. विदाउट डिस्टर्बिंग कितें आसता प्रत्येक सॉंग म्हणटा आसतना मागीर तांकां ते तुमकां चड सांगतले की शब्दाचो स्ट्रेस कसो आसा तो आयचे भशेन म्हणटा जाल्यार तो वेगळ्या भशेन जाता आनी पयली भशेन फिलिंगा जाल्यार तो वेगळो जाता. सो तो गावपाचेरूय आसता, शब्दाचेर कसो कंपोजराचेर आसता खंय स्ट्रेस दिवपाचो आनी ताका जे सपोर्टींग म्युजीक दिता ताजेरूय आसता. आणि ती चॅलेंज मागीर गायकांकूय जाली म्हणजे तांकां खंय They छेडछाड were करीत expert in आसतना that. गावप तांकां तूं खंयच्या फॉर्मान म्हणला ती म्हणपा तयार असतात कळ्ळें. सो दे आर सिजन्ड इन दॅट त्या हातून बाबतींत. सोनिया मॅम तुमचो कसो एक्सपिरियन्स आशिल्लो म्हणजे ही जी क्लासिकल सॉंग्स आसा रिक्रिएट केलेली आसा म्हणजे ती गावप आणि ते एक भान दवरप की बाबा खंयच छेडछाड करिनासतना कोणाक दुखय नासतना ती गावप म्हणजे कशें कितें तुमी तुमचो अनुभव हातूंतलो शेअर करप. अनुभव म्हजो म्हणजे म्हाका खूब आवडला. आय रियली एन्जॉयड बीइंग पार्ट ऑफ द मुवी. एक म्हणजे रिकॉर्डिंग आमी बॉम्बे स्टुडियोन वचून केल्लें आनी सॉंग्स नोन सॉंग्स न्ही. तर सरान सांगलें तशें ते नोन सॉंग्स दॅट पीपल ऑलरेडी नो. पण तातूंत एक फील जो आसा रिगार्डींग द सीन ऑफ द मुवी तो घालचो पडलो. अँड दॅट फॉर मी वॉज समथींग न्यू. नॉर्मली आमी म्हणटा स्टेज प्रोग्रामाचेर म्हणटा नाजाल्यार रिकॉर्डिंग स्टुडियोन म्हणटात. दीस वॉज डिफरंट. दीस वॉज आतां मुवी इज स्टील टू बी शॉर्ट. ओके. ताजे पयलीं ऑलरेडी सराचे मनान आशिल्ली ही इज अ डिरेक्टर सो ही नोज एक्झॅक्टली वॉट द सीन इज गोइंग टू बी. सो हे अशें म्हणूंक जाय ते तशें वचून दीस हॅज टू बी द फील दीस इज द सीन. सो ते इमॅजीन करून म्हणप फॉर मी दीस वॉज द फर्स्ट टायम. आनी तो एक्टूय करप त्या बरोबर. म्हजे जे सीन्स आसा एक्टिंगाचे ते मागीर जाले. इट वॉज लेटर ऑन. अँड माय वॉयस इज इन द मुवी इज द वॉयस ऑफ द मेन कॅरेक्टर अँड आय प्ले अ स्मॉल रोल. So it was first time for me. Acting was also first time for me. मुकेश सर तुम्ही कंपोज करतात सॉंगांक म्हटलं तुम्ही जेन्ना हे रिक्रिएट सगळें केलें तेन्ना तुमकां अशें कितें जाणवलें बीन की आपलें कितें तरी भितून घालचें. जेन्ना एज अ कंपोजर वा एज अ सिंगर आमची स्टायल असतात बारीक येताच. पण आमी जेन्ना पिक्चराक जेन्ना म्हणटात तेन्ना ती स्टोरी तो कॅरेक्टर कसो आहा हे थॉट प्रोसेस फूल डिरेक्टरा कडल्यान जाणून घेवचें पडटा आमकां. आतां डिरेक्टर आमकां फूल एक्सप्लेन करता कसो कॅरेक्टर आसा कसो केन्ना म्हणटा सिट्युएशन खंयचें आसा. सो त्या प्रमाणेच आतां सोनियान सांगला तशेंच आमकां तो सिट्युएशन हँडल करचो पडटा आनी त्या भशेन तो फील दिवचो पडटा. जशें हेतून भितर एक दोन प्रॅक्टीस सीन आहा. सो प्रॅक्टीस करतना आमी एज अ म्युजिशियन कशें करता भायर. सो सिमिलर फील तेका दिवचो पडलो तसो. ओके. सो तुम्ही भितून एक्टिंगूय त्याच्या उपरांत केली. या एक्टिंगाचे विचारशी जाल्यार तूं एक्टिंगाचो एक्सपिरियन्स वॉज टोटली डिफरंट. म्हणजे ह्याच्या पयलीं तुमी एक्टिंग करूंक ना. हे फर्स्ट पिक्चर. हे पिक्चर आनी ते राजेंद्र तालक सरां सोबत पयलें पिक्चर. करेक्ट. आनी तेजे एक्सपिरियन्स म्हणल्यार तूं विचारशी जाल्यार एक रेप्युटेड डिरेक्टर त्याच्या बरोबर काम करप. सो सरान म्हाका फर्स्ट टायम सांगलें एक्टिंग तुजो हो लूक जाय आपणाक आनी तूं आसा तसोच तुजो कॅरेक्टर आसा पळय तसो जाय. सो आय प्लेड माय कॅरेक्टर म्हणजे तेंच्यांनी एक्सप्लेन केला पळय तसो. आनी काम करप म्हणजे आमकां फक्त कसलेंच टेन्शन नाशिल्लें. ही इज अ परफेक्शनिस्ट सगळें जाणा. एक सेटार आमकां खंयचेंच टेन्शन नाशिल्लें. कांय एकूच काम आशिल्लें आमकां एक्टिंग करपाचें. ओके. आनी तें बी तो सांगता पळय तें उरलेलें सगळें टायम मागीर तेजें अरेंजमेंट सारकें फुली सिस्टमॅटीक प्लॅन आसता वेल प्लॅन. आनी तुमच्या व्यतिरिक्त कोणी प्रोफेशनल एक्टर बीन आसा ह्या पिक्चरान. या अशे कितले कॅरेक्टर ह्या पिक्चरान तुमी दाखयले. आनी 2-4 आसात. आमचे एक शिशीर शर्मा म्हणून तो मेन आसा. ओके. जो एक्चुअली कोंकणीन उलयला आनी तो सॅक्सोफोन वाजोवपाक शिकलो स्वता. जाल्यार कितें जाता कोणी आतां सॅक्सोफोन नासलेले बेश्टें केलें चीट केलें आनी गेलें तशें ना. सो आय वॉन्टेड पीपल टू गेट द फील. सॅक्सोफोन वाजयता आसतना पयलो म्हणजे ब्लो करता तो सारको येवपाक जाय. ताजे पयलीं ताणें शिकलें ट्रेनींग घेतलें जवळ जवळ म्हयनोभर थोडेफार. सो ताका लागून तुमी जेन्ना परफॉर्मन्स पळयतले तेन्ना तुमी पयलीं म्हणटा अरे हो गोंयकारू मरे इतली बरी कोंकणी उलयला. आनी प्लेड सॅक्सोफोन ऑल्सो नायसली बरे भशेन ताणें त्या हातून केल्लें आसा काम सगळें.
मीरा वेलणकर आसा एक्ट्रेस, तातूंत लुलू फॉर्तीस आसा आनी ओमार लोयला पेरेरा आसा. पूण बेजिकली तुमकां ह्या पिक्चरांतली एक मुख्य सांगपाक म्हणजे हे सगळे बाकीचे आसात दे आर ऑल म्युजिशियन, म्हणजे आयदर दे आर सिंगर ऑर वेरियस इन्स्ट्रुमेंट प्लेयर, कितें सगळें म्युझिक डायरेक्टर, हे सिंगर, लुलू सिंगर, ओमार सिंगर कम गिटार प्लेयर आनी बाकी. सो दे हॅड अ बॉडी लँग्वेज ऑफ सिंगर ऑर म्युजिशियन विच वॉज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दीस. नाल्यार बेस्टेच करतात तेन्ना. सो तांचे नकळत जाताले. सी सगळ्यात मोस्ट डिफिकल्ट इन द फिल्म खंयच्यान न्हू की तू सांगले अरे ना तू आस्तोच कर डिफिकल्ट विथ सम मॅनरिझम कितें करपा लायला तू करप सोंपें. पूण टू प्रेझेंट युअर सेल्फ द वे यू आर इट्स व्हेरी डिफिकल्ट इन फ्रंट ऑफ कॅमेरा. आनी ते कितें कंटिन्युअस आमी बसल्या खूब उलयता, वी कम इन द मूड अँड वी टॉक. देर आर ओनली 2 lines, 1 shot. सो यू हॅव टू कम इन टू दॅट मूड नॅचरल येवपाक. इट्स व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू मेक अ सिंपल फिल्म. काय नसता खंयच्याच गोष्टी, पूण त्यो तुका इन्वॉल्व करीत वता. ते तांणी दोगांनी सगळ्यांनीच सुंदर केला. यू विल नॉट से मुकेश इज डुईंग फर्स्ट टायम. ओके. यू विल नेवर से सोनिया फर्स्ट टायम असं म्हणून कोणीच. ओमार म्हणतो, ओमारान तर सामकीच हाय बेस्ट परफॉर्मन्स. तशेंच लुलू म्हणचेच ना तुम्ही फर्स्ट टायम कॅमेरा फेस करता इतले बरी पर. सो दॅट्स क्रेडीट गोज टू देम. हांवें बरें सांगलें पुणून एट अ टायम टेन्शन असतात कितले जरी हांव म्हणलें बाबा तूं घेना काडे, पूण द मोमेंट एक्शन म्हणलें की सुरू जाता मावट जाता, मातशें कॉन्शियस जातात ऑटोमॅटिक कॅमेरा कॉन्शियस जाका म्हणून. म्हणून आय थिंक देव डन फॅन्टास्टीक. म्हणजे सगळ्याक कळटलें पळयतकीर बाबा अशे टायपचे परफॉर्मन्स फर्स्ट टायम पळयतात अशें ते डेफिनेटली तांकां म्हणपाक जाय सगळ्यांनी. इतलें हांव गॅरंटी तुका. लीड कॅरेक्टर बीन अशें आहा? लीड कॅरेक्टर शिशीर शर्मा. ओके. प्लेज द फादर, म्हणजे जो घोव म्हणून दाखयला आमी. सो हांचो संघर्श दाखयला म्युझिका खातीर? ना संघर्श संघर्ष आनी कितें ह्यो टिपिकल फिल्म जाल्यो. सी खंय तरी मेलोड्रामा घाल, खंय तरी फायट्स घाल, खंय तरी संघर्श, त्या शिवाय पिक्चर जायना हें हांव बिलीव करना. यू हॅव टू टेल अ स्टोरी इन अ नायस वे. ओके. ताचे म्युझिका खातीर योगदान आसा. पूण तातूंत कितलेशें आसा तूं पिक्चर पळयतकीर कळटलें कित्याक संघर्श कित्याक जाय प्रत्येक एपी. विदाउट संघर्ष. कितल्या ड्युरेशनाचो मुवी हो? म्युझिक जवळ जवळ 1.5-2 वरां जाता. पूण इट थ्रू आउट इट होल्ड्स यू. आनी ह्या पिक्चराचे वॉट आय वूड लायक टू से लोकांक एक्सपिरियन्स जातले की थ्रू आउट यू रिमेन इन दॅट म्युजिकल मूड. इट्स नॉट ओनली द म्युझिक वॉट इज प्लेईंग, इट्स नॉट ओनली दे आर परफॉर्मिंग, इट्स ऑल्सो द व्हेरी नायस मुवमेंट ऑफ कॅमेरा, व्हेरी नायस एडिटींग, अँड बोथ ऑफ देम आर अगेन गोवन. One cinematographer is Deep Sawant and editor is Vardhan Naimodkar. So this is a combination of everybody. तुम्ही जशें म्हटलें की रिक्रिएट केलेली आसा ही क्लासिकल सॉंगां, म्हणजे खंयच्या पदांचो हातून आस्पाव आसा? शी सगळे पद सांगना, लोकांक पळोवनी पडटा. आतां तुमी पूण सद्याक क्लाउडिया म्हणटकीर क्लाउडिया मोगाचें आसतलेंच. ओके. सो या ही पदां तुमकां सद्या रिवील करपाची रिवील करपाना. पूण तुका ते नाल्यार एक खंयचे पत्ते म्हणून दाखयतले जाल्यार एक तुका ते आयिल्लेच आसा सिंगर. इफ यू वॉन्ट ह्या मुलाखतीत एक बहार हाडपा खातीर सुरांची बहार एक बरेशे फिल्म अबाउट म्युझिक क्लाउडिया फिल्मांतलें एक बरेशें सॉंग जावन हांव विनंती करता मुकेश सरा कडेन की तुमच्या आवाजात एक बरें सॉंग जावचें. मोग तुझो कितलो आशेलो तितलो लाभूक ना म्हाका. ओय तूं नांव जल्मून येतलें मोगा म्हणा पळोवन तुका. मोग तुझो कितलो आशेलो तितलोय लाभूंक ना म्हाका. परतून हांव जल्मोन येतलो मोगा म्हणा पळोवन तुका. सो अशी तुका आतां जस्ट अशीच टायपान ती सॉंग्स येतात. ओके. सी विदाउट टू मच ऑफ ऑर्गेन कशें दिसलें तुका बरें. सो सामकें सुंदर जाय म्हणजे तसो आसा. आणि हीच कानार पडलेली सॉंगां परतून रिक्रिएट जावन तुमच्या आवाजान. ते ग्रेट रायटर
ग्रेट म्युझिक अरेंजर तेन्नाचे खरें सलाम तांकां. हय. इतले सुंदर शब्द आसा, इतले Correct. सुंदर जी चाल आसा, कंपोजिशन्स कळ्ळें, आनी ह्या सगळ्या हातूंत भितर गोंयचो फील आसा. हो मुख्य गोंयच्या आसा मातयेंतले तातूंत. आनी रिदम दिसता रे, एक कळ्ळें तुका? फ्लेवर Yeah, गोंयचो yeah. हातूंत आयकुपाक मेळटा. तुमी आतां मेरेन वेगवेगळ्या विशयाचेर म्हणजे चित्रपटांचे स्टोरी हाताळिल्ली आसा. ह्या हितून म्युझिकेचेर कशें तुमकां पिक्चर काडयेशें दिसलें? सी आय एम कनेक्टेड विथ म्युझीक. जरी तुका फ्रँकली म्हाका म्युझीक शिकून खूब दिसतालें, पूण आमकां फॅमिली सपोर्ट जालो ना. मागीर कितें जातालें तेन्ना आमचे कितें तबला शिकयता, कितें पेटी शिकता रे तूं, अभ्यास कर, कळ्ळें. इवन हांव स्पोर्ट्समॅन, हांव स्टेट रँक प्लेयर टेबल टॅनीस. थंय बसून कितें खेळटा, अभ्यास करा पयलीं, शिकून व्हडले जायत तर तसलें. सो आय वॉज ब्रॉट अप इन दॅट. बट म्हाका सदांच म्युझिकाचो ओड आसतालो. माय फिल्म अंतर्नाद वॉज डन सेम हाजेर. द मेन आयडिया वॉज जनरेशन गॅप, की म्हणटा की तुमकां कितें कळटा, आमकां कळटा. बट इट इज नॉट. एवरीबडी हॅज टू हॅव इज बेजीक स्ट्रॉंग. खंयच्याय फिल्डान वचा तुमचें जर बेजीक स्ट्रॉंग नासत जाल्यार यू कांट डू एनीथींग. इट कॅन बी म्युझीक. तुका क्लासिकल सिंगिंगाचे बेजीक आसत, तूं खंयचे वेस्टर्न क्लासिकाचे बेजीक आसत, तूं कितेंय करपाक शकता. सो दॅट इज मस्ट आसत जाल्यार खूब बऱ्या पडटा. हांव जातलें. पूण तेन्ना खूब रिमिक्साची चर्चा आशिल्ली की आमी हिट केलें म्युझीक, आमी म्युझीक हिट केलें रिमिक्सवाल्यांनी. हांव म्हणलें ना, तुमी हिट करूना. हिट खंयची म्युझीक रिमिक्स कित्याचेर केलें? चुरा लिया है तुमने दिल से. चुरा लिया हें पयलींच हिट आशिल्लें, की ताजी इतले लिरिक्स बरे आसा, इतले म्युझिकल कंपोजिशन बरें आसा, सगळें केल्लें तेन्ना. सादो पळय आर डी बर्मन तो ग्लासाचो टीक टी टीक टींग टिणी. सी दीस वॉज क्रिएटेड सो नायल्यान देर वर पॉप्युलर सॉंग. म्हाका एक रिमिक्स सॉंग दाखोवचें जे सॉंग कोणें आयकूंकूच ना आनी ताणें रिमिक्स केलां आनी हिट जालां. एकूय नासतलें. True. So this was the thing. So that's why so I was connected through the music, and in any of my films, खंयचे जावं, music part plays something that I am very well, I'm perfect, but ते बरें जावपा जाय. सी खंयचें गाणें लागलें ना म्हणटा सगळें आपला सगळें तातूंत वचून म्हणटा, पूण त्या ऑडियन्सा मसर पावपा जाय विज्युअली ऑल्सो. सो आय एम व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट द शूट पार्ट ऑफ द फिल्म ऑल्सो. तेच सर, म्हणजे आतां तुमी येदी व्हडली पिक्चरां केला. पयलेच जे आलीच्या पिक्चराक तुमकां नॅशनल एवॉर्ड फावो जालो, त्या उपरांत बाकीची पिक्चरां केली तांकां स्टेट एवॉर्ड मेळ्ळें. नॅशनल एवॉर्ड. हय, एकदां तुमी तो दर्जो केलो म्हणटकीर ती कायम तुमकां निभोवपाचें ते एक हें आसता, म्हणजे खंय तरी परतून सकयल येयलो जाल्यार एक भंय आसता. आनी हें म्युजीक आतां तुमी म्हणजे कितें आदली सोंगां घेवन तेच आतां म्हटलें की आव्हान एक. आतांची जनरेशन जी आसा ती रॅप आयकता, रिमिक्स आयकता, फ्युजन भितून ते घालचे. हें आव्हान ही सोंगां घेवन म्हणजे तुमकां कितें दिसता की हे आतांचें जनरेशन ती आपणायतली काय म्हणून? सी बेजिकली म्हजें म्हणणें अशें आसा की आज पर्यंत फिल्म म्हणजे केन्ना दडपण नासता की पयलीं फिल्म केलें दुसरें बरें जावपा जाय नाल्यार म्हाका लोक कितें म्हणटा ना. ती एक धाकधूक आसता. ना, केन्नाच नासता म्हाका. वेन आय कन्सिडर सब्जेक्ट खंयचोय बाबा तो कसो बरे भशेन सांगतलो, तो जो पर्यंत बरो भशेन जायना, म्हाका पटना तो पर्यंत हांव मुखार वचना. तो पयलीं म्हाका पटपा जाय, म्हणजे बोर्डार सगळो रेडी जावपा जाय, स्क्रीन प्ले सगळो रेडी जावपा जाय. यू वोंट बिलीव ह्या स्क्रीन प्ले बरयता आसतना पद खंयची आसतली ती आपुणूच येताली म्हजी. म्हणजे हांवें ते अरे चल आतां हें घाल्या मागीर तें घाल्या मागीर तें ना. आनी म्हजी बायल ती बरयताली बसून, कित्याक म्हाका तें टायपींग म्हणजे जमना. म्हगेलो कसो हांव बसलो न्ही, आय जस्ट डिक्टेट. अशें जालें, अशें गेलो तो, थंय गेलो तो, अशें उलयलो, इतले डायलॉग पसून उलयतालो हांव. आनी ती शीज सुटाय. आनी थंयच्यान तें एपत सुरू जाता. एपत सुरू जाता आसतना अशें जाता, कॅमेरा हांगा आसता, हांच्यान येता. दीस इज स्टोरी. सो हो तुमकां जेन्ना फील तुमकां स्वता येता करता आसतना, लोकांकूय तोच येतलो न्ही मागीर. तो जर बरे भशेन प्रेजेंट जालो जाल्यार पीपल वील ऑल्सो गेट द सेम फील. तुमी चुकीचे जाल्यार लोक बरे करतले अशें नासता केन्नाय. सो क्लाउडिया ह्या संगीतमय पिक्चराचेर भासाभास करता आसतना हे पिक्चर कशें आसूंक जाय काय, कशें आसतलें काय, ही उमळशीक आमकां लागलाच. मात्र एक झलक मारुया हाच्या ट्रेलराचेर आनी हे पिक्चर कशें आसतलें हाचो एक अणभव घेवया. हांवें कितले दुयेंतींक पळयल्यात, हेजे परस पास्ट. म्हातारे जाले तरी सुसेगाद भोंवतात.
सुंदर असो आमी ट्रेलर पळयलो, हातूंतल्यान पिक्चराची कितें जी स्टोरी आसा ती मातशी एक हिंट कशी मुखार येवपाक लागली. फुडें परतून एकदां आमी ह्या पिक्चराच्या म्हायती कडेन किंवा पिक्चराच्या स्टोरी कडेन आनीक तेंच्या बद्दल जाणून घेवया. सर, हे तुमी आतां जे पिक्चर पयले काडिल्ले आलेशा, तेका एवॉर्ड मेळ्ळो, तेजे उपरांत तुमी आतां हे 8वें पिक्चर काडिल्लें आसा. हे पिक्चर जे आसा ते कमर्शियल आसा काय परतून तुमी अशे महोत्सवा खातीर नजरेन दवरून काडिल्ले आसा? कमर्शियल फेस्टिवल हे अशें भाग नासता. स्टोरी आसता ताका स्टोरीक सर्टन हे अप्रोच तुजो आसचो पडटा. हे तूं बरें केलें म्हणून म्हणजे तें बाबा कमर्शियला लागून हें घाल तें घाल तें तातूंत बसना. तुमची एक शैली आसा ती धरून तुमी आयज पिक्चरान काम करता, म्हणजे हितून तुमकां कितें बदल जाणवता? इट इज कम्प्लिटली डिफरंट न्ही. हय, आता आम्ही लाईव्ह परफॉर्म करतात, काय आम्ही स्टुडिओन वचून रेकॉर्ड करतात. दॅट इज अ कम्प्लीट डिफरंट एक्सप्रेशन. आणि इन फ्रंट ऑफ द कॅमेरा, knowing that it's going to be edited, knowing that it is corresponding to so many other things, somebody else is going to say something, magir scene also astalo, magir camera also move zatlo, keeping all that in mind, it is a very different thing compared to आमचे जे नॉर्मल हांव सिंगींग करता तेजे पेक्षा हे सामके वेगळे वेगळे आशिल्ले. सो आनी फर्स्ट टायम न्ही म्हाका अशे सीन्स करपाक, इट वॉज फर्स्ट टायम. पण जो सपोर्ट मेळटा सेटाचेर, मेकअप आसूं काय डायलॉग आसूं काय प्रनाउन्सिएशन आसूं काय कॉस्ट्यूम डिझायनर आसूं, तो जो सपोर्ट मेळटा न्ही दॅट मेक्स यू व्हेरी कम्फर्टेबल. आनी मागीर फायनली जेन्ना तो सीन आसता तेन्ना डिरेक्टर सांगता इतलेंच कर, अशें सोंपेपण आसा अशें इतलेंच कर, जालें, मागीर सीन इज ओवर, यू डोंट इवन नो वेन द सीन इज ओवर. म्हणजे ॲटलीस्ट दॅट वॉज माय एक्सपिरियन्स. ताणें जो पळय फर्स्ट सीन ताका 2-3 सीन आसा ल्हान, बट वॉट शी डीड इन द इट वॉज मायंड ब्लोईंग. म्हणलें अरे सुपर म्हणलें. सो आय डिडंट नो दॅट यू सो मच परफॉर्मन्स करता, म्हणून कॅमेरा मुखारूय इतलो सुंदर परफॉर्मन्स केला काय ते अशी येवन वता म्हणल्यार इट टचीस युअर हार्ट सामकें सगळें. मुकेश सराचें कितें म्हणजे तुमी आतां अशें दिसलें की एक रूप जालें म्हणून, कारण की आधारीत जो आसा पिक्चर तो म्युझिकाचेर आसा आणि तुमचें लायफ म्युझिका कडेन सगळें वळलेलें आसा. तो तुमकां कशें जाणवलें तुमी एक रूप जालें म्हणून? फर्स्ट दिसा जेन्ना फर्स्ट दिसा जेन्ना सेटार गेलो अशें हें दिसता कितें करप कितें कशें आसतलें. फुडल्यान तर बॉलिवूड एक्टर आमचो शिशीर शर्मा आनी फर्स्ट सीन तेज्या बरोबर. सो जेन्ना हांव स्टार्ट जालें तेन्ना तो असो दिसत नाशिल्लो की तो व्हडलो असो मनीस जेन्ना आतां सरान सांगला तशें खंयच्या स्पॉटार अशें दिसूंक ना तो व्हडलो मनीस आयला आनी आपूण असो फुड्यान आसा. He made us very comfortable during entire movie. Besides, तालक सर तो आशिल्लो फुड्यान जेन्ना एक्ट करतना अशें खंय दिसूंक ना तो व्हडलो एकलो कोण आसा. ही मेड अस वेरी कम्फर्टेबल. सर, पिक्चराचेर आमी उलयलेच, मात्र आतां एक म्हणजे पिक्चराच्या तुमी आतां फिल्मांतल्याच आसा, तुमी इतके दाणगो तुमचो अनुभव आसा, ताका लागून फिल्मा बद्दलच विचारपाचें म्हटल्यार आमी जेन्ना बॉलिवूड पळयता तितून मसालेदार पिक्चरां आसता, मागीर आतां सावथाची जर आमी पिक्चरां पळयलीं जाल्यार ते आपल्या ट्रेडिशनाक घेवन फुडें वयता आनी तेंचें एक नामना जाता त्या लेवलाचेर एक देश पातळीचेर. तशें गोंयची चित्रपट किंवा गोंयच्या पिक्चरांची नामना जातली जाल्यार कितें करचें पडटलें एज अ म्हाका ऑडियन्स आनी भितरलो एक कलाकार म्हणून म्हाकाय एक उत्सुकता आसा. सी बेजीक खंयची नामना पळय आसा न्ही, नामना जावपा खातीर तूं जर कितें करपा लागलें ती जावची ना, केन्नाच जायना. तूं म्हणटा अरे हांव अशें करतलो तशें, पूण तें जायना. कित्याक तूं स्वताक फ्रेमीन बसयता तें करपा म्हाका हें करपा जाय तें करपा जाय तें करपा जाय, देन इट लॉस तातूंतलो भितरलो पळय मेन जम आसा तो मरता. मेनी अवॉर्ड्स वील गेट. तशेंच म्हणटा आतां ते आतां सावथाक सुद्दां तेंच्यांनी जे पिक्चरां काडले पळय तांच्या मातयेंतलो तांच्यांनी फ्लेवर घेवन ते वयर सरले. तशेंच म्हाका दिसता की हे पिक्चर आहा जे तुमी आतां एक विडा उचललेलो आसा भितून गोंयच्या मातयेंतलो फ्लेवर आसा आनी गोंयच्या निगडीत ती सोंगां जी आसा ती भावणारी आसा. सो ताका लागून म्हाका दिसता की त्या दर्ज्यान म्हणजे एक त्या पातळेचेर आमचे गोंयचे नामना जावची कशी आनी लोकां मेरेन पावचे गोंयचे हे कल्चर कितें आसा किंवा वेगवेगळे कितलेशेच टॉपीक आसा गोंयचेर सिनेमा काडटलो जाल्यार म्हणून. आनी तो तुमी एक बरो सुंदर विशय घेतला. सगळेच आसात. तुमी आमची नजर थंय आसा. सी बिंग ए फिल्म मेकर आमची नजर थंयच आसता. म्हणजे कान दोळे 7-8 उगडे आसतात. ताका लागून म्हाका विशय खंयचे ना खंयचे मेळटा. आतां ऑलरेडी म्हजे कडेन 2 विशय गोयटात
ओके सांगपाक म्हणल्यार ऑलरेडी चालू आसा पूण खंयच्या हाजेर करचें अजून ठरवूं नाका कधी तो सोडून तिसरोच विशय मेळत. इट डिपेंड्स ऑन हाव यू गेट इट. क्लाउडिया ह्या फिल्माच्या निमतान तुमचे कडेन भासाभास करपाची संद मेळ्ळी सर आणि खूब बऱ्या भशेन तुमकां तुमी पिक्चराची म्हायती दिली. त्याच बरोबर हेर गोंयचो सिनेमा कोंकणी सिनेमा ह्या बद्दल आमकां काय तुमच्या कडल्यान मार्गदर्शन आनी आयकपाक मेळ्ळें. एक आतां निमणो प्रश्न विचारता आनी हांगासर मुलाखत थांबोवया. सरकारी प्रशासकीय काम आनी हो सिनेमा कशें कितें ताळमेळ जुळोवन हो सिनेमा तुमी केलो, कितें आव्हान आशिल्लें चॅलेंज? म्हाका सरकारीचें खंयचें कांय लागत ना म्हणजे खंयच्याच हातूंत लागना म्हणटो. सी हांव जेन्ना करता हांव बरोबर करता सरकार कितें आडयतलें कोणाकूच हाडूचें ना. प्रशासकीय कामां म्हणटा खंयची तुका प्रशासकीय कामां बी सगळी मेन तुजें पिक्चर तूं जो फोकस मेन स्वप्न दॅट इज इम्पॉर्टंट. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तें कांय चुकीचें करपा वचनाका मागीर तुका की आडखळ येतात. करता आसतना म्हजें निवळ मतान बरें दवरपाचें. खूब बरें दिसलें सर भासाभास करून. आणि मुलाखत थांबयतात आसतना एक बरें संगीतमय पिक्चर आसात तुमचे आनीक एका बऱ्या पदा वयल्यान आमच्या ह्या मुलाखतीची सांगाता करुया. ओके आसा खंयचें? ओके Claudia, mogacia, urvivori, jiva samuzo. Claudia, izbocia, mogaci, șapla rucatuso. क्लाउडिया मोगाच्या उर्वे बोरी जीवा सामोजो. क्लाउडिया निजमोच्या दोळ्यांचेर शापला रुकार तुझो. खूब खूब देव बरें करूं तुमकां राजन तालक सर आणि तुमकांय बी. तुमकां बी देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. तुझो कितलो आशेलो तितलो लाबूंक ना म्हाका. और तूं ना जुल्मू